तेणें ही ग्रामसभा बेगिनात बेगीन घेवची, नाजाल्यार तेच्या घरा कडेन मोर्चा व्हरपाचें काम पडटलो। तांच्यांनी मोठ्या प्रमाणान हांगासर एक गाराणें घातलेलें आसा। तेन्ना ताका आमचे लंगरेश्वर देवान बरी बुद्ध दिवची। हे एक अन्यायकारक पावल आसा। आमचे मंत्री जो आसा ताकाय बीन एक सद्बुद्धी दिवची। संसार उगड्यार ओडूं नाका। आणि जर तर सरपंचाक ह्या दिसांनी व्हायरल एक गोंयान येयल्लो आसा, चडशे जाणांक संडासाक जाता, तशें जर तर ताका संडासाक बी जाता जायत आनी ताका ते खुर्चेर बसपाक एकाले त्रास जाता जाय जाल्यार ताणें सरपंचान उपसरपंचाक तेजी ऑर्डर दिवची। उपसरपंचाक जर तर ऑर्डर जाली ना जाल्यार पंचायत सरपंच ग्रामसभा घेवपाचो अधिकार आसा, तो अधिकार ताणें तांकां दिवचो आनी तेणें ही ग्रामसभा बेगिनात बेगीन घेवची अशी आमची कळकळीची ग्रामस्थाची विनंती आसा। पंचायतीकूय तेंच्यांनी ग्रामसभा घेवची म्हणून मागणी केल्ली आसा आनी त्याच प्रमाणे जो पंचायत सेक्रेटरी आहा ताणें 28 तारखेक ग्रामसभा घेवची म्हणून नोटीसूय काडल्या, पण ह्या नोटीसीचेर खंय तरी सरपंच सायन मारूंक तयार ना। 28 तारखेर जर तेणें सरपंचान जर ग्रामसभा घेयना ही स्पेशल ग्रामसभा, नाजाल्यार आमकां खंय ना खंय तरी एक विचार करचो पडटलो आनी एक सोमाराक आमकां एक तर मोर्चा व्हरपाचें आमचे कडेन ऑप्शन आसतलें ना पंचायतीचेर, नाजाल्यार तेच्या घरा कडेन मोर्चा व्हरपाचें आमकां पडटलो। ताका लागून सरपंचा कडेन आमी मागता, आमी आयज पर्यंत हांगा फक्त थंडायेन उलयल्ले आसा, आमकां खंयच आंदोलन करपाचें ना किंवा हे विशय वाडोवन घेवपाचो ना आनी कोणाक ब्लेम करपाचें ना। सगळ्या गोंयभर लोकांक खबर आसा की ह्या कोडार गांवांत खंय तरी IITचो हो प्रपोज प्रकल्प येता म्हणून, एज्युकेशनल IIT येता म्हणून, पण ह्या लोकांनी डे 1 पासून ह्या IIT प्रकल्पाक विरोध केल्लो आसा आनी त्याच प्रमाणे आयज सगळे ग्रामस्थ आयज हांगासर जे लंगडेश्वर देवस्थान आहा थंय हांगासर जमोन तेंच्यांनी मोठ्या प्रमाणान हांगासर एक गाराणें घातलेलें आसा। आमच्या पंचायतीन गेल्या विकाक ग्रामसभा फोर्टनायट मिटींग अरेंज केल्ली आनी आमी ग्रामस्थ येनातान बेतोड्या कोडार गांवांत आमच्या बेतोड्या पंचायतीत एक मोठो गव्हर्मेंटाचो IIT प्रोजेक्ट येता, त्या प्रोजेक्टाक विरोध करपा खातीर जी स्पेशल आमी ग्रामसभा मागयल्ली ती ग्रामसभेक तेंच्यांनी फोर्टनायट मिटींगेक डिसिजन घेतलेलें आसा आनी त्या डिसिजना दिसा हांव थंयसर एक फोर्टनायट मिटींगेक बसलेलो आशिल्लो, कित्याक ग्रामस्थांक थंयसर बसपाक अधिकार आसता। त्या टायमार जे कोण पंच मंडळ थंय जमलेले आशिल्ले त्या पंच मंडळा कडेन सेक्रेटरीन तें प्रपोजल वाचून दाखयलें आनी सरपंचाक सांगलें अशें प्रपोजल येयल्लो आसा तेन्ना ही ग्रामसभा घेवची पडटली म्हणून। तेन्ना सरपंच म्हणूं लागलो ग्रामसभा घेवपाक जाय, पूण आमची आनी फुडली ग्रामसभा रोखडीच तेंकोन आसा न्ही। तेन्ना आमच्या पंच मंडळान ताका असो प्रश्न केलो की ही स्पेशल ग्रामसभा आपयल्ली आसा आनी गव्हर्मेंटाच्या रुला प्रमाणे जे जितल्या लोकांच्यो सायनी जाय त्यो सायनी घेवन ही ग्रामसभा जाय म्हणून सांगलेली आसा आनी ते ग्रामसभेक ते आमच्या पंच मंडळान कितें सांगलें ही ग्रामसभा जाता तितले बेगीन घेवपाची अशें म्हटल्या कारणान ती ग्रामसभा तेंच्यांनी 28 तारखेक येता, कित्याक कालचो आयतार आसा तो 2 दिसां नंतर आशिल्लो, ताका लागून 28 तारखेच्या आयताराक तेंच्यांनी सरपंचा कडेन उलयल्लें आसा 28 तारखेक ग्रामसभा घेवची म्हणून। पूण अजून मेरेन सेक्रेटरीन सगळे प्रपोजल रेडी केल्ले आसा ग्रामसभा घेवपा खातीर, पूण आमचो जो पळय लोकप्रतिनिधी म्हणून आमचो आसा सरपंच बाब ताका आमी विनंती करताले की तेणें बेगीन ग्रामसभा घेवची, पूण तो आयज 4 दीस थंयसर पंचायती कडेन येवन तेजेर सायनूच मारपाक तयार ना। तेन्ना ताका आमचे लंगरेश्वर देवान बरी बुद्ध दिवची आनी तेजे तकलेन अशें घालचें की लोक तेजी दिशाभूल करता, ते दिशाभुलीक ते बळी पडनासतना आमच्या गांवच्या लोकांक हे ग्रामसभेचो आमकां ठराव अत्यंत म्हत्वाचो आसा, कित्याक तो ठराव पास केल्या नंतरूच फुडले आमचे प्रोसिजर कितें आसा तें जातलें। जे पंच सरपंच किंवा लोकल जे आमचे पंच मेंबर आसा विद्याबाई गांवकर आनी बाकीचे जे कोण पंचायत मंडळ आसा तांकां आनीक आमचे मंत्री जो आसा ताकाय बीन एक सद्बुद्धी दिवची अशे तरेचे आमी आयज हांगा देवाक एक गाराणें घालपाक गेल्ले आशिल्ले हांगा। हे एक अन्यायकारक पावल आसा, सरकारान हेजेर विचार करपाची अत्यंत गरज आसा आनी आमी थंय IIT येवं दिवची ना। जर हें घडलें जाल्यार लोकांक तुमी वाऱ्यार उडयतले, तेंच्या जिविताचें खेळपाचो प्रयत्न करनाका, तें संसार उगड्यार ओडूं नाका हें हांव सांगूंक सोदतां। जे आमी रस्ते केल्ले ते रस्त्याची शिरोडा मतदारसंघ रस्त्याची चाळण जाल्या, परपत पॅच मारतात, खिद्रोबर घालतात आनी जो स्किल्ड मनीस न्ही कॉन्ट्रॅक्टर ते ड्रायव्हरा हाडटात आनी ते काम दितात आनी ड्रायव्हर थंय व्हरून ते काम करता, म्हणजे पयशे उबारपाचें हें मोठें कारस्थान हें षडयंत्र चल्लें आसा आनी ते आमी सोंसून घेवना। आनी शिरोडे मतदारसंघाची लोकांची भेण मोडून गेल्यात, फाल्यां सावन ऑर्थोपेडिकान तांकां व्हरून चॅक केलें जायत, खंय खंय ते हें डावट हें मेळटलो दुबाव
की कितें तरी फाटी जाल म्हणून कण्याक मार बसलो म्हणून म्हणटकीर ही रस्त्याची चाळण जी आसा ती शिरोड्यान मोठे प्रमाणात आसा. आमचे बाजूचो मतदारसंघ आसा सावर्डे थंय रस्तो सुरक्षीत आनी शिरोड्यान रस्ते हे दुर्दश जाल्या ताका जबाबदार स्थानीक मंत्री आसा. आनी हांवें गेले नोव्हेंबरान सांगलेलें तुमी खणटात सायड बाय सायड टेंडर करात आनी रस्त्याचे ऑटोमेटीकरण करा म्हणून कांय करूं ना. जे कितें जाल्लें फकाणां लोक हांगा पडून इंजर्ड जाले डजनांनी लोक पडले रस्त्याक लागून. आजूय तीच परिस्थिती आसा. कांय कळना तुमचो कॉन्ट्रॅक्टर न्ही असो ड्रायव्हर थंय काम करता थंय काम करून घेता रस्त्याचें. म्हणटकीर हेजे जो पयसो सरकाराचो जनतेचो आसा तेजी विल्हेवाट कशी वाट लावप आनी आपलें घर कशें भरप इतलेंच हे पळयतात. सो सरकारान फाल्यां जोर जबरदस्ती केली IIT लागून जाल्यार तुमी लोकां बरोबर रावतले? हय 100% लोकां बरोबर रावतलो. कोडार गांवच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.